नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पणजेची पोटवेंचणूक 19 मायाक जावपाची चिन्ह 22 एप्रिल मेरेन वेंचणुकेची येवंक शकता अधिसूचना। 23 मायाक सगळ्या बरोबर मतमोजणी, बीजेपीक सुसेग, बाबुशाची घासाघीस। न्हिदेचे सवंग घेतिल्ल्याक जागो करूंक शकना, आपली कामां लोकांक खबर। श्रीपाद भाऊचो सिनियर राणीच्या पर्याद प्रचार। म्हापशा सुदिराचो नेट सारदीन भोंवता मडकय, नेत्रावळे बीजेपीक भुयार। एनिमल वेलफेअर बोर्डाच्या कागाळी वेल्यान पुलिसांची गोवा बेला बेकायदेशीर कत्तलखान्यार धाड। गावठी पद्दतीन हाल करून बैलांची कत्तल, वेपारी कत्तलखान्यातल्या 4 धरले। पोन्ने गोयच्या पुलिसांनी राती अपहरणाच्या केशीत 4 उखल्ले। चिंबलेच्या बारवाल्याक मारबडे, पुलिसांचे चिंबला 2 वरां कोमिंग ऑपरेशन। आणि फॉमेंतो मिडियाची मडगांवां सिटी ऑन सायकल। सायकलिस्टांचो बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो। भुरगीं जाणटे धरून 500 सायकलिस्टांचो रिस्पॉन्स। मडगांव ऑन सायकल। पणजेची पोटवेंचणूक 19 मायाक जावंक शकता। लोकसभा वेंचणुकेचे 7वे फेरयेत पणजेची वेंचणूक घेवपाची तयारी चल्ल्या म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा। तशें जाल्यार 22 एप्रिल मेरेन वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येतली आनी 23 मायाक सगळ्या बरोबर मतमोजणी जावंक पणजेचो निकाल येवंक शकता। तेच दरम्यान ताळगांवची पंचायत वेंचणूक आशिल्ल्यान बाबुशाची घासाघीस। स्पेशल रिपोर्ट। गोंयांतल्या 3 पोटवेंचणुकांची अधिसुचोवणी आयिल्ली तेन्ना पणजेची सुवात रिती जाल्ली। मात तेन्ना निकतीच वेकन्सी जाल्ल्यान 3 मतदारसंघ पोटवेंचणुकेक घेवन पणजेक कुशीक दवरली। सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण हे आचारसंहितेच्या काळांतच पणजेची पोटवेंचणूक घेवपाची तयारी चल्ल्या। चालू वेंचणुकेच्या आचारसंहितेतूच पणजे मेकळी करपाची तयारी। मे म्हयन्यांत पणजेची पोटवेंचणूक जावंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात। लोकसभा वेंचणुकेच्या निमाणे फेरयेत पणजेची पोटवेंचणूक शक्य। 20 ते 22 एप्रिल मजगतीं वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येवंक शकता। 19 मायाक मतदान, 23 मायाक सगळ्या बरोबर मतमोजणी। आचारसंहितेच्या काळातूच पणजेची पोटवेंचणूक म्हणजे बीजेपीक तातले तातूंत सुशेग। बीजेपी सध्या वेंचणुकेच्या मोडात। पणजे पोटवेंचणुकेक बरें। 23 एप्रिलाक गोंयच्यो हेर वेंचणुको सोंपतात। बीजेपीक पणजे बरें। बीजेपीची पुराय टीम पणजे एकठांय काम करूंक शकता। वेंचणूक मोडात आशिल्ल्या बीजेपीक चार्ज जावंक वेळ नाका। बाबूश सध्या पणजे रावपाची तयारी करता म्हूण वारें जालां। पक्ष आनी तिकेट खंयची ती तेन्नाच कळपाची। बाबुशाक मात तातले तातूंच बरीच घासाघीस। तेच दरम्यान ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक। ताळगांव पंचायत आनी उपरांत पणजे पोटवेंचणूक। ताळगांवची वेंचणूक एप्रिलांत। बाबुशाक पोटवेंचणुके बरोबर तिवूय म्हत्वाची। ताळगांव पंचायतीचें मतदान 28 एप्रिलाक, मतमेजणी 29 एप्रिलाक। बाबूश 15 एप्रिल ते 29 एप्रिल मेरेन ताळगांवचे वेंचणुकेंत बिजी। बाबुशाक पणजे वेंचणूक लडोवपाची आसल्यार बरीच घासाघीस जातली। अर्दे दीस ताळगांव पंचायतीत, उरता ते पणजे प्रचाराक। 3 विधानसभा मतदारसंघ आनी लोकसभेच्या 2 मतदारसंघाच्यो वेंचणुको आटपल्यान सगळ्यांचो राजकी फोकस एके पणजे पोटवेंचणुकेचेर। परिस्थिती तातल्या तातूंत बीजेपीक सुशेग। बीजेपीचो पणजे नेमको कोण आनी बाबुशाची तिकेट खंयची ती तेन्नाच थारपाची। पर्रीकाराच्या मतदारसंघाचेर सगळ्या गोंयकारांची नजर। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंय स्थिर करूंक उदरगती खातीर बीजेपीक जिखयात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हरमला जाल्ल्या मांद्रे बीजेपी बूथ कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात उलयलो। मांद्रेकाराचे प्रस्न सोडोवंक आपूण यत्न करता म्हणून विरोधक आपल्याक उडोवपाची भाशा करता म्हणून दयानंद सोपटे उलयलो। मेळाव्याक बीजेपीचे संघटन मंत्री सतीश धोंडूय आशिल्लो। दयानंद सोपटे कितें वायट केलें की दयानंद सोपटे आज तुम्ही उडोवपाची भाशा करता। कदाचित सरकार जालो ना, विरोधान आसलो तरी सुद्धा ह्या जनतेची कामां जावपाक जाय। ह्या मांद्रे मतदारसंघात बेकार माझे भाव भयण आसात, ताका खंय तरी एक नोकरी मिळवून दिवपाची जबाबदारी ज्या इलेक्ट म्हणजे आमदाराचेर आसता, त्याच्या खातीर खटपट करचो पडटा।
या मतदारसंघाचो उदकाचो प्रश्न असो, लायटीचो प्रश्न असो, बेरोजगारीचो प्रश्न असो, त्याका खंय तरी एक चालना दिवपाक जाय, प्रायोरिटी खंय तरी राजकीय गोष्टी राजकीय उत्तरच दिवचे पडटा. ते उत्तर आम्ही दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकराक भारतीय जनता पार्टीन घेऊन दिल्ले आसा. हे राजकारण आसा. त्यामुळे जी गोष्ट आम्ही केल्या त्या गोष्टीच्या फाटल्यान पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश हो पूर्णपणे दोन्ही कार्यकर्त्यांच्या फाटल्यान ठामपणे उभे आसा आणि त्यांना निवडून हाडपा खातीर सगळे तरेचे प्रयत्न करतात आणि निवडून हाडटात. गोंय राज्याक स्टेबिलिटी दिवपाची तुमच्या हातात आसा. हांव कित्याक म्हणटाय, आज पयलीच फावटी कदाचित तुम्ही 2 निवडणुकीक सामोरे वता, विधानसभा आणि लोकसभा. गोंय राज्याक स्टेबिलिटी कित्याक म्हणटा हांवें, कारण गोंयच्या लोकांक स्थिर प्रशासन जाय, गोंयच्या लोकांक विकास जाय आणि तो विकास जर कोण दिवंक शकता आसत आणि स्टेबल सरकार जर कोण दिवंक शकता आसत जाल्यार ते मांद्रेचे भाव आनी भयणी हे गोंयच्या लोकांक स्टेबल सरकार दिवपाक शकतले. दयानंद सोपटेन जर भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला स्वार्था खातीर न्ही, त्या खातीर तांच्यांनी भिवपाची गरज ना आणि दयानंद सोपटे उडोवपी बी ह्या मतदारसंघात कोण ना. न्हिदेचे सवंग घेतिल्ल्यांक जागो करपाक शकना. आपणे कितें कामां केल्या ती लोकांक खबर आसा म्हणून सांगून श्रीपाद नायकान पर्या सिनियर राणेच्या मतदारसंघात प्रचार केलो. हो खंय श्रीपाद भाऊचो 16वो मतदारसंघ. थंय तो लोकांक मेळ्ळो. लोकांच्या रिस्पॉन्साचेर भाऊ सातिस्वेत. श्रीपाद भाऊ 5वे फावट उत्तर गोंयचो बीजेपीचो लोकसभा उमेदवार. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. न्हिदिल्ले मनशाक उठोवपाक सोंपो. तो न्हिदेचें सॉंग घेता ताका तूं उठोवंक शकना कारण तो उठत ना. त्यामुळे विरोधा खातीर विरोध करप, कारण हो मनीस ह्या मनशाक नॉर्थाचें कांयच खबर ना. तो आपल्या अज्ञान प्रकट करता. कारण जे आमी अहवाल लोकांक दिता, गेल्या 3 वर्साचो अहवाल, गेल्या 3 फावटीचो अहवाल आमी प्रत्येक 5-5 वर्सां आमी लोकांक अहवाल दिता आणि म्हणून तेणें 4थ्यांदा म्हाका निवडून दिलो. 4थ्या वर्साचो अहवाल आमी सगळ्या जनते कडेन आतां दितात. तातूंत कितें केलां कितें ना हें ब्लॅक एंड व्हायट आसा आणि त्यामुळे लोकांक फटोवपाची गरज ना. जर कांयच करूं ना जाल्यार 4थे भाशेन ह्या उत्तर गोंय जनतेन म्हाका निवडून दिलो कसो दिलो मरे, लोकांक हांव मान्य आसा, हें जालें. मागीर आनी उलोवपाची कांय गरज ना. जनता पिशिना. जनते डोळे उगडे धरून जनता सगळे पळयता. जनतेक खबर आसा भाऊन जितलें काम केलां पळय नॉर्थ गोवान तितलें कोणेच तितलें खंयच्याच खासदारान करूंक नासतलें. भाऊन काम करता आसतना खंयचो मतदारसंघ बीजेपीचो काय काँग्रेसीचो हे केन्नाच पळोवंक ना. आमचो मतदारसंघ पर्य मतदारसंघ जो आसा तो गेले अनेक वर्सां काँग्रेसी कडेच आसा. प्रताप सिंग राणे हो आमचो मतदारसंघाचे आमदार. पूण आमच्या मतदारसंघान सुद्दां भाऊन तितल्याच तत्परतेन कामां केल्या. खंयच अशें दुजा भाव करूंक ना की बाबा हो कॅन्डिडेट हो जो मतदारसंघ आसा तो काँग्रेसी कडेन आसा थंय काम करचें न्ही, हो मतदारसंघ बीजेपीचो आसा थंयच काम करया अशें केन्नाच भाऊन हें करूंक ना, डिफरन्शिएट करूंक ना. इतले पद्दतीन भाऊन जे जे आमी कामां घेवन भाऊ कडेन गेल्या, हॉलाचे आसत पब्लीक सगळे कितें कसली कामां भाऊन केन्नाच ना म्हणूंक ना. राज्य एनिमल वेलफेअर बोर्डाच्या कागाळी वयल्यान पुलिसांची गोवा वेल्ला बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड. गावठी पद्दतीन हाल करून बैलांची कत्तल करताले. मारिल्ले बैल थंय मेळ्ळात. वेपारी कत्तलखान्यातल्या 4गांक धरले. स्लॉटर हाऊसाच्या सुवातेर मारिल्ले बैल, हाडां, कत्तलीचे सामान मेळ्ळा. महम्मद वेपारी, श्याम वेपारी, गफार वेपारी, क्रूज वालीस चौगूय गोवा वेल्लाचे. अशास्त्रीय पद्दतीन बैलांक बेकायदेशीर मारताले. सामुदायिक भावना दुखयल्ल्यांचो तांचेर आरोप. बीजेपीन म्हापशां शिरोडा पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट घाल्ला. घराघरांनी प्रचार चालू आसा. दोनूय मतदारसंघांनी बीजेपीक खंय लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. म्हापसा जोशुआ बरोबर आयतारा आमदार ग्लेन टिकलो भोंवतालो. जोशुआक खंय तरणाट्यांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. शिरोडा सुभाष शिरोडकारान शक्ती प्रदर्शन केलें. 1000भर कार्यकर्ते प्रचाराक ताणें टार्गेट दवरला 16,000 मतांचें. Is going to house, so the response has been very good, and of course everyone knows that Joshua being a young candidate, and once elected he'll be the youngest candidate to the assembly. In fact, even you see all the crowd which is with him to almost about more than
I think 250 people are there. The youngsters, certainly all types of youngsters, even middle age, even senior citizens are actually coming with him. And of all religion, all them Christian Bazang, Hindu Bazang, Muslim Bazang, Barubar, and with the way things are going on, in fact, day by day is gathering more momentum, more support, and definitely there's no doubt that Joshua will emerge victorious. लोक त्या स्फूर्तीनच भायर सरिल्ले आसात की ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे कमळ हे न्हय फक्त फुलपाचेंच पूण फुलून ताजो स्वास जो आसा पळय न्ही हो सगळे मतदारसंघ भर दवरपाक जाय, गोंय भर दवरपाक जाय. आनी त्या खातीर सगळे लोकांचो सामको खाशेलो प्रयत्न आसा की हर एक मत जे आसा पळय न्ही तें मत हाडून 16,000, 17,000, 18,000 असो टप्पो गाठचो म्हणून. तर टार्गेट आमी दवरला जवळ जवळ 16,000चे. म्हणजे कॉर्नर मिटींग जे आसात म्हणजे सगळे वाडे जे कवर करपाचे ते जवळ जवळ 90-92 वाडे जाले आणि साधारणशे आनी एक 7-8 वाडी उरल्यात. म्हणजे सगळे वाडे म्हणजे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जवळ जवळ कवर केले म्हटल्यार जाता. आता हाऊस टू हाऊस आसा पळय न्ही मॅक्सिमम जितले जाता तितले पर्यंत म्हणजे दिसाक साधारणशे 100 ते 150 कडे भोंवपाचे हो आमचो हावीस आसा. आमच्या पंचायतींतले म्हणजे 4 पंचायतींतले जे सरपंच आसात, पंचायत मेंबर्स आसात, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसात. उदाहरण आमचे 2 जिल्हा पंचायत मेंबर, दोन्ही जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसात. आमचे सरपंच आसात, पंचायत मेंबर्स आसात. उदाहरणार्थ शिरोडेचे 11चे 11 पंचायत मेंबर्स आसात. पंचवाडीचे आमचे 2 पंचायत मेंबर्स आसात. बोरये आमचे आनी 2 दीस रावत सांगता हांव कितें जावपा आसा म्हणटा ते. ऑलमोस्ट सगळे पंचायती तुमच्या निरंकाल बेतोडे आमचे कडेन जवळ जवळ 7 पंच आसात. म्हापशा पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकारान प्रचाराक नेट धरला. दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार सार्दिनान मडकय मतदारसंघ भोंवून काडलो. नेत्रावळी बीजेपीक भंयार पडले. थंयचो आदलो उपसरपंच अभिजीत देसाय, 30 पंच आनी 101 कार्यकर्त्यांक घेवन काँग्रेसीत. वाळपय काँग्रेसीन आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेक धुलो. आनी आयज काँग्रेस पार्टी जी उदयाक येता म्हणजे जी हे करता पळय सुरवात केल्या ती ताका नक्कीच फळ मेळटलें अशी म्हाका दिसता. हांव पयलीं अध्यक्ष आसलेलो हे आसलेलो खूब काम केलां जरी आमकां फळ मेळ्ळें ना आमकां पार्टी सोडूंक ना पार्टी करून रावया सुधीर बाब नक्कीच निवडून येतलो. आमचो मॅनिफेस्टो के 2-3 वस्तू आसात. एक गरजे म्हणजे गोंयांत जे आयज मायनींग जे बॉम्ब केलो बघून आमच्या सांवड्डें ते मेळटा ते आमी आनीक एक पावट सुरू करपाक प्रयत्न करतले. आतां आमचे रिवर्स जे नॅशनलायज केले ते आमकां ते रिवर्स परते आल्लार ते भाशेन करपाक ते आमचे चिंतोवपाक जायते इश्यूज आसात. पूण फर्स्ट प्रायोरिटी आमची मायनींग कितें जाता तें करून आमी एमजीपीक देव बरो करूं म्हणटात कित्याक ते बीजेपीचे बारबो गेले आनी तांचे घुमट कापली बीजेपीन. सो तेन्ना ताणें आतां दोळे उगडले देखून आमी तांकां देव बरो करूं म्हणटात. आमी सगळ्यां बरोबर बसून एकटेन चर्चा करताले पूण आज अशी परिस्थिती जाली आमचेर इतलें संकट येयलें की त्या खातीर आमी आज काँग्रेसी प्रवेश करपा खातीर आमी हांगा जमल्ले आसा. आनी आमगे नेतुल्ले पंचायतीक जे पळय हें आसा वोटींग आसा ती आमी भरघोस आमी हे फावटी काँग्रेसी वोटींग करतले. आलवारा सारको प्रश्न जेन्ना आमी भूमिपुत्र संघटना हेच्या खाली आवाज उठयलो तेंच्यांनी 1 म्हयन्याचो अल्टिमेटम दिल्लो रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणजे जणू कितें हुकुमशायेन आमी कोण तरी आयले हांगासर आनी आमकां भायर काडटले. आमी जेन्ना आवाज केलो तेन्ना विश्वजीत राणे पॉलिटिकल गेन खातीर भितर पडलो आनी तेणी कितें सांगलें की आपूण तुमकां अल्टिमेटम वाडोवन दिता रेट बीट. अरे रेट हांव म्हणटा जेन्ना भूमिपुत्र हांगासले ट्रेडिशनली दे आर द ओनर्स तुम्ही तांकां खंयच्या रायटान तेंच्या कडसून पयशे घेता. 12 म्हयन्याची डेट दिल्या. एक्चुअली आलवारा होल्डर्स दे आर द ओनर्स एज पर द डिक्री. जो मनीस काँग्रेसचे दूध पिवन मोठो जाल्लो आसा, काँग्रेसचे दूध पिवन राजकारणात येयल्लो आसा,
त्या मनशान काँग्रेसी बद्दल उलोवप म्हणजे म्हाका तरी बरें दिसना. कारण त्या मनशान जरी बीजेपीन गेलो तरी काँग्रेस बद्दल तेणी आदर दवरपाक जाय. कारण तेणी काँग्रेसचे दूध पिवन तो राजकारणान येयला. 70चे लोक स्वाभिमानी आसा आणि तांकां खबर आसा की कोणाक वोट करप आणि कित्या खातीर करप. आमी जंय आसतले थंयच सरकार जातलें. मांद्रेचो पोटवेंचणुकेचो उमेदवार जीत आरोलकारांचे मतदारांक उतर. विरोधी उमेदवार आपलें नांव खंय बेठेच पेड्ड्यार करपाक सोदतात. मतदारांची दिशाभूल करतात, तांकां धमक्यो दितात. असल्या जायंट किलराक खंय सायलंट किलरूच जाप दितले. पत्रकार परिशदेक जिताच्या कडेक मंगोचो श्रीधर मांजरेकार आनी कांय कार्यकर्ते आशिल्ले. जेन्ना ऑपोनंट कॅन्डिडेट्स जे आहात ते भरपूर प्रयत्न करतात तेतून पूण जो कॅन्डिडेट आसा जो प्रेझेंट गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंटाचो कॅन्डिडेट उमेदवार तेचे तो प्रयत्न करता आमकां डिफेम करपा खातीर ओ कितें ना कितें आपले गव्हर्मेंट फोर्सीस यूज करून डिमोरलायज करपाक आमच्या लोकांक ते हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की सरकार ह्यो स्थिर ना आनी कितले दीस टिकात ते कळचें ना. गव्हर्मेंट आमी इलेक्ट जाल्या उपरांत आमी खंय आसतले थंयच गव्हर्मेंट जातलो. इतले लोकांक सांगूंक सोदता ह्या धमक्यांक भिवो नाकात. वचात थंय धमके दितात की तुजी ट्रान्सफर करतले, तुजे हे करतले, तुका कामार सस्पेंड करतले. हे वचात ते धमके दिवपाचे बंद करा. ते लोक आतां पिशे ना. हेंचे धमके दिवन आयकून थकलेले आहात आनी सारके हेंचे उत्तर आहात ते 23 एप्रिलाक वोटिंगा दिसा लोक हे दाखोवन दितले जे आपणाक व्हडले मिरयतात जायंट किलर म्हणून. हेंकां अजून खबर ना सायलंट किलर म्हटल्यार कितें ते. मातल्यान हांव इतलेंच लोकांक सांगूंक इच्छिता की जीत आरोलकराचें जे कार्य चालू आसा गेल्या 6 म्हयन्यान आनी ताका मेळणारो जो रिस्पॉन्स पळोवन आज विरोधक हाल्लेले आसात. हाचे प्रत्येक केन्ना आयलो की सदांच कोण तरी स्क्रुटिनीच्या टायमार विरोध करता तो आपलो नियरस्ट कोण रायवल आसा ताका करता. आज काँग्रेसचो ताचो विरोधक आसूंक जाय आशिल्लो. ताचेर न करता तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाचेर वेगवेगळे आरोप करता किंवा ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक हर प्रयत्न करता. हातूनच ताका दिसून आयला की ताणें जिखता हें ताकाय कळोंक लागला. जिताचे विजय निश्चित आसा हो तातूंतल्यान स्पश्ट जावपाक लागला. काल पर्यंत अशें आयकूंक येयलां की कांयशे पंचायती त्याच्या हातीत आहात. त्या पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान तो लोकांक त्रास करता, लोकांक धमके दिले की जर तुम्ही जीत आरोलकराच्या बरोबर भोंवतात जाल्यार तुमचेर एक्शन घेतली वयतली. तुम्ही तुमचो व्यवसाय करता तेचेर तुम्ही जर जीत आरोलकराक सपोर्ट केलात जाल्यार आमी तुमचेर एक्शन घेतले अशे कांयशे गोष्टी आमकां आयकूंक येयलेले आहेत. आनी पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी अपहरणाचे केशीत 14 जाणांक उखल्ले. चिंबलेचो बारवालो विश्वंभर शिरवयकाराचे राती अपहरण करपाचो खंय यत्न फसलो. ताका मारबळे करून राती रस्त्याच्या कडेक वडयल्ल्या कडेन पुलिसांनी ताका साल्वार करून हाडलो. पुलिसांच्या चिंबला कोमिंग ऑपरेशनात धरल्यात ते 4 जाण मेर्शेचे. 2 वरां भितर पुलिसांची एक्शन. राती सुमारे 8:30ची गजाल. चिंबलाच्या बारवाल्याचेर 4गांचो हल्लो. ताका मारबळय करून वाटेर उडयल्लो. कोणी तरी हो प्रकार ओल्ड गोवा पुलिसाच्या कानार घालो. पुलिसांनी शिरवयकाराक साल्वार केलो आणि 2 वरां भितर कोम्बिंग ऑपरेशन करून 4गांक उखल्ले. चिंबलाच्या अनार वाघमुडे, चेतन वाघमुडे, विनायक वाघमुडे आणि गौरीश फातर्पेकर 4गांकूय ओल्ड गोवा पुलिसान ह्या अपहरणाच्या केशीत उखल्ल्यात. विश्वंभर शिरवयकाराचे चिंबला बार आसा. राती ताचे कडेन त्या गँगाचो वाद जालो. 4गांकूय सांजे कोर्टा मुखार उबे करून पुलिसांनी रिमांड घेतलो. इतले मजगती मडगांव पुलिसांनी ज्वेलरी शॉपार जाल्ल्या चोरयेच्या केशीत एकल्याक उखल्ला. मौलाली अब्दुल सरताज 24 वर्सांचो, मूळ कर्नाटकांतलो. ताणें मडगांवां ज्वेलरी शॉपांतल्यान सादारण 4.25 लाखाचो भांगराचो येवज मारिल्लो. 3 मुदयो, 2 हार, 1 मास्कोत फारयल्लो. ताका पुलिसांनी उत्तर कन्नडा वचून उखलून हाडलो. चोरिल्लें भांगर जप्त केलां. One unknown person stolen the gold articles from his shop. Accordingly collected information and we got reliable information that the accused is in Karnataka, and with the help of Haliyar police, accused is taken into custody along with the stolen articles, and he is brought at police station. Further inquiry in progress with PSI Sagar. What is the name of the accused?
name of the accused is Maulali Abdul Sattar Jamdar, age 24 years, resident of Uttar Kannada, Haryana. He is arrested on 6/4/2019 at 1950 HR at Madgaon police station. कित चोरले ते? He has stolen the gold worth around 4,28,900 of 113.67 grams, all worth around 4,28,900. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोमेंटो मिडियान आयतारा मडगांवां सिटी ऑन सायकल रॅली दवरिल्ली. विक्टर हॉस्पिटल आणि डेक्कन रॅलीचे प्रायोजक रॅलीक सायकलिस्टांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. भुरगीं आनी जाणटे धरून सादारण 500 सायकलिस्टांनी वांटो घेतिल्लो. 10 किलोमीटर रुटात ही रॅली भोवली. पळयात मडगांव सिटी ऑन सायकल. एक्टिव मागीर सकाळचे फ्रेश दिसता. सरा करपाचें दिसता एक्टिविटी. आनी फर्स्ट टायम आसा आमगेले. फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशन. हय ना मडगांवां नाशिल्लें पयलीं. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.